मरे आमच्या शेतान हांव सारे मारपाक गेल्लो. सारे मारपाक गेल्ल्या कडेन आमकां एक बर्ड्स सांपडले आनी ते बर्ड्स मोठेशे लायक तो सी बर्ड्स म्हूण ते गेले आमकां गुगलाचेर सोदल्यार सी बर्ड्स म्हूण मेळटा पूण मोठे आशिल्ले. तेजे कडेन उडपाक जायनाशिल्लें. हांवें कितें केलें धरलें. आमी दोगांनी धरलें आनीक डायरेक्ट शेत फॉरेस्टान हँड ओवर केलें बाब अविता कडेन आनी बाब जुलियो हांचे कडेन हांवें फॉरेस्टान काडून दिलें आनी तें आतां सेफ आसा. तेजे कडेन कितें तरी खावन कितें उडपाक जायनाशिल्लें ती सद्या आमी हँड ओवर केलां. कित्याक आमची एक कर्तव्य आहा. एक कोणूय मेळ्ळें जाल्यार डिपार्टमेंटा कडेन दिवपाचें. ताका लागून हांवें हाडून दिल्लें आनी ते गुगलान फॉरेस्ट मनशांनी सर्च केल्यार तें सी बर्ड म्हणून कळून येता आनी बरें मोठें आहा. तुमी आतां कॅमेरार दिसतलें. बर्ड वो एक सी बर्ड जावन आसा. सो आतां आमच्या बाबान हाडून तेंच्या शेतान कितें तेका स्पॉट जालो. सो तो उडना म्हणून तेका मडगांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक हाडून दिलो. सो आमी तेका डॉक्टराक दाखयतले. तेजे एग्जामीन करतले लायक तेका कितें जाला, तेजे फेदरांक कितें प्रॉब्लम बी आसा जाल्यार पयतले चॅक करतले. तसो पळोवपाक तो मातसो बरो एक्टीव आसा. तसो आसा तो पूण तेका उडपाक जायना. सो आमी डॉक्टराक दाखोवन वेटा कडेन तेका कन्सल्ट करून मागीर एकदां तो बरो आसा तेजेर तेका तेजे नॅचरल हॅबिटेटान तेका रिलीज करतले.